प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 17वो विसवोर वोड 9 ते 13 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्सेस 9 to 13। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून तांकां अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनो जिवन जायत पर्यंत हे दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगी नाका। आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? तांणी अशी जाप दिली, एलायजा येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो, पूण एलायजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगता। आनी तांणी ताका ओळखून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें तांणी ताका केलें। तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंशें आसा। तेन्ना जोआन बातिस्ता विशीं तो उलयतालो म्हूण शीं समजलें। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू वयर दोंगराचेर वचोन ताचें रुपांतर जावन तेजे उपरांत दोंगरा सकला येतालो आपल्या शिसां बरोबर आनी शीस जेजूक प्रश्न विचारतात आनी कितें म्हणटात। जेजू तांकां पयलें सांगता की जें तुमकां अशें घडलां कोणाकूच सांगी नाकात, जें तुमी पळयलां रुपांतर ताजें। आनी तेजे सगला जेन्ना येता जेजू म्हणटा मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनो जिवन जाय पर्यंत ह्या दोंगराची खबर, ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात। बाबणीनो जेजू ही खबर कित्याक सांगता, कित्याक गाय तांकां सांगता, कित्याक जो कोण ही आयकतलो आसलो जाल्यार तो केन्ना सोत मारिनासलो। कित्याक जेजू आनी जे धर्माचे लिडर आहले ते जेजूचेर आड आसले। जेन्ना जेजू जे शीस अशें सांगतात तो लोक समजतालो की जेजू जे शीस जेजूचें व्हडपण सांगपाक सगल्यो खबरो सांगतात। आनी बाबणीनो जेन्ना जेजून तांकां सांगलें असल्यो वस्तू ज्यो घडल्यो दर्शनाच्यो खबर जी वयर घडली दोंगरार कोणाक सांगी नाका, जेजू जाणो आसलो की ताका वेळ आसलो जेन्ना सांगपाचें आसलें, पूण मरो पर्यंत पुनो जिवन जावं पर्यंत कोणाक सांगी नाका अशें आपल्या शिसांक सांगलें। आनी बाबणीनो तेजे फुडें जेजू कितें सांगता, तो म्हणटा एलिजा पयलो येतलो आनी सगळें तो तयार करतलो। आनी बाबणीनो एलिजा येयल्लो खूब वर्सां पयलीं, 2000 वर्स जेजू येवच्या आदीं खूब वर्सां पयलीं येयल्लो, पूण जेजू देवान जोआन बातिस्ताक धाडलेलो इस्रायली परजेक तयार करपाक। आनी जेन्ना जेजू एलायजा बरोबर उलयतालो तेन्ना कितें घडलें, जेजूचे शीस सजमले की तो जोआन बातिस्ता विशीं उलयतालो म्हणून। कित्याक बाबणीनो एलिजान जें केल्लें, एलिजा प्रवादीन जें केल्लें तें नको आसलें, पूण जोआन बातिस्तान जें केल्लें तें जाणो आसलें। कित्याक ताणें पळयलें की जोआन बातिस्तान कशे भाशेन देवाचें उतराचें प्रवासन केल्लें आनी लोकांक तयार केल्लीं। तेच भाशेन बाबणीनो जेजू आमकां सगल्यांक आयज सांगूंक सोदता की लोकांक आयज आपलें उतर जेजूचें उतर सांगचे पयलीं तांकां जाय सजमणी देवाच्या मोगाची। देवान आमचो इतलो मोग केला। बाबणीनो शिवर्तमान परगट करचे पयलीं लोकांक उतराची सजमणी दिवचे पयलीं आमकां गरज देवान कसो आमचो मोग केला, कशे भाशेन तो आमचो मोग करता। ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत आमचो जागो घेवपाक खुर्साद धाडला। म्हणटच बाबणीनो शिवर्तमान देवाचें उतर आमकां सजमणी मेळचे पयलीं एक तयारी आसची पडटा। आनी ती तयारी म्हणल्यार आमकां जाय सजमणी देवाच्या मोगाची। म्हणटच जो कोण देवाचें उतर परगट करता, जो कोण देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक सोदता ताका गरज पयलीं देवाच्या मोगाची खबर पयलीं सांगपाक, तेजे उपरांत
जेन्ना लोकांक सजमणी मेळटा की देव आमचो इतलो मोग करता, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडला, जेजून आमचे खुर्सार वचोन आमची पातकां, आमचे शिराप, आमचे गरीब काय सगळें जे वायट आमकां फाव जावंक जालें तें भोगलां. आतां भाव भयणीनो, ती आतां जेजूक मानपाक तयार जातात. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता, ताका आमचो सर्वंडार मानता, ताका आमचो सोमी कोत्ता, ताका आमचो देव कोत्ता, देव आमकां आपल्या पुताचो आत्मो दिता, आपलो पवित्र आत्मो दिता, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा. तर भाव भयणीनो, देवाचें उतर जें आमी सदां आयकता, देवाचें उतर जें परगट जाता, तें परगट केल्या उपरांत आमी केन्ना खूब फाटी आयकलां, एका कानान आयकलां, दुसऱ्या कानान सोडलां. पूण ज्या दिसा आमकां सजमणी मेळटा की देवान आमचो कितलो मोग केला, जेजू ह्या संवसारान येवन आमचो जागो घेतला, तेन्ना भाव भयणीनो, हें सत मानून आमकां आतां सर्गीचो बाब आपलो पवित्र आत्मो दिता, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपलो शीमेन नासलो मोग ओतयता, आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवन आतां आमचो संबंद देवाशी, आमचो संबंद जेजूशी, आमचो संबंद क्रिस्ती भावा भयणा सोबी घट करीत जाता, आनी आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. तर भाव भयणीनो, जी तयारी जुआंव बातिस्तान केल्ली, जी तयारी ह्या प्रवाद्यान केल्ली, ही सगळी तयारी केल्ली जेजूच्या उतराची सजमणी आमकां मेळपाक. पूण आयज जेन्ना आमी इतल्या वर्सां जावन आमी देवाचें उतर आयकता, आमकां जाय सजमणी देवान आपल्या पुता सोवें आमची कितलो मोग केलो, कशे भाशेन आमची सरवण केली, आनी ज्या दिसा आमकां ही सजमणी मेळटा, आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, आनी आमच्यान आतां उतराची सजमणी घेवन जेजू बरोबर, देवा बरोबर, आमच्या सर्गीच्या बाबा संबंद धरूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी खुर्साक पळोवया. वय आमी नातालांची परब करतले, थोड्या दिसांनी बाळकाक जेजूक बातलेम गांवांत जो जल्मल्लो आमी एका क्रिबान पळयतले. पूण भाव भयणीनो, तो येयलो, मेलो, पोनोत जेवन जालो, सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला, आनी आयज तो तुका आनी म्हाका म्हणटा, हांव तुजो इतलो मोग करता, हांव तुका म्हजो पवित्र आत्मो दिवंक सोदतां, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान ताचे बरोबर संबंद धरूंक जाता. हो संबंद धरूंक आयज ताका खुर्सार पडोवन कितलो मोग करता तो पडोवन आयज आमी ताका आमचो सोमी दिवन सरुंडार मानून ताच्या उतरान रिगून रावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.